हाय देव बरो दिसता सगळ्यांक हांव परत तो व्हिडिओ करता तुमकां उगडास करूंक म्हज्या म्युझिकल शोचो. म्हजो म्युझिकल शो तुमकां पळोवंक मेळटलो शेल्डे ग्राउंडाचेर म्हणजे तिलामोळ शेल्डे पंचायत ग्राउंडाचेर 8 तारखेर सांजेच्या 6:30 वाजता. हांवें आदी व्हिडिओ केल्लो आनी परत उगडास करता. म्हजो कोंकणी म्युझिकल शो गोंयच्या फामाद तियात्रिस्तांक कलाकारांक संगीतकारांक घेवन पळोवंक मेळटलो शेल्डे पंचायत ग्राउंडाचेर म्हणजे तिलामोळ ग्राउंडाचेर 8 तारखेर सांजेच्या 6:30 वाजता. हातून गोंयचे टॉप कलाकार भाग घेतात आणि म्युझिकल शो पळयता पळयता तुमकां थंयसर हावजी खेळूंक मेळटली आणि हावजीचो टोटल इनाम जावन आसा 15 लाख रुपया. आता जायते फावट अशें घडटा हांगा थंय हावजी बंद पडल्यात, लोकांक पयशे परत घेवचे पडल्यात, लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जाल्यात, असले विचार लोकांच्या मनात भरपूर आयल्यात. पूण हांव तुमकां कळोवणी करता आमी जे कितें करतात ते लिगली करतात, कायद्यान करतात. हे सगळें बरे भाशेन जातले, बरे भाशेन सगळ्यांनी हावजी घेवची, सगळे इनाम घेवन वचचे. 15 लाखाचे इनाम तुम्ही घेवन वचचे. 8 तारखेर सांजेचे 6:30 वाजता म्हजो म्युझिकल शो. हातून बरे कांतोरिस्ट भाग घेतात, त्या भायर बरे संगीतकार नॉर्मन कार्दुजो आनी ताचे सांगाती हांगासर म्युझिकल शोआक वाजयतले, बरे कांतोरिस्ट आसतले, भाग घेतले, तुमकां बरो दिविटीमेन मेळटलो. त्या भायर हांगासर फूड स्टॉल्स आसतली, खावंक जेवंक पिवंक सगळें मेळटलें. सिशेल्स बॉयज ऑफ केपें हें घडोवन हाडपी हे तुमच्या मुखार दवरपी आनी आमी लिगली करता, कायद्यान करता. हांगासर कसलीच ओडचोण आसची ना. हाचे खातीर हो व्हिडिओ करता तुमी उगडास करून 8 तारखेर सांजेच्या 6:30 वाजता पंचायत ग्राउंड शेल्डे तिलामोळ हांगासर ह्या ग्राउंडाचेर तुमकां आमचो म्युझिकल शो पळोवंक मेळटलो. हावजी खेळोंक मेळटल्यो आनी फूड स्टॉल्स आसतलीं, खावपाक जेवपाक सगळें मेळटलें. हांव लॉरी ट्रॅवासो सिशेल्स बॉयज ऑफ केपें हांच्या नांवान तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी आमंत्रण करता 8 तारखेर सांजेच्या 6:30 वाजता शेल्डे पंचायत ग्राउंडाचेर म्हणजे तिलामोळ ग्राउंडाचेर आमचो म्युझिकल सगळ्यांनी पळोवंक घेवचे, वेळ मौजेन सारचो. तुमकां सगळें काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची वाट पळोवन रावता. सी यू ऑन 8 6:30 PM.